नमस्कार. आम्ही कुळे पंचायत क्षेत्रातल्या जी बॉर्डर आसा थंय आसा, ज्या जाग्यार गेल्या एक वर्स पयलीं हांगा एक ट्युरिस्टाची गाडी हे व्हाळान पडलेली भितर, आनी हे रस्त्याक दोनूय सायडीच्यान सुरक्षा जे कटडे आसता ते दोनूय नासल्या कारणान गाडी थेट फुडल्यान कोण येयलो म्हणून गाडी हांगा डायरेक्ट व्हाळान पडली आनी जवळ जवळ 20 मीटर सुमार अशी खोल पडलेली आनी जेन्ना ह्या संदर्भात जेन्ना हांकां विचारलें आमी सरपंच हांकां विचारलें की एका सुरक्षा कटडीक हे घालून ह्या संदर्भात तेणी सांगलें की आमी रोखडेच एक 15 दीस भितर ते घालता. आमी ऑलरेडी ते सगळे प्रोसिजर केल्ले आसा, हाडून दवरिल्ले आसा, पूण आतां जवळ जवळ वर्स जायत येयलें आजुनूय तेजें हांगा कांयच जायना. तेन्ना खरेंच कुळी पंचायत फाटीं पडटा काय कितें, की आनी कोणाली गाडी जावं लोकल कोण आसा तेंची कोणाची एक्सिडेंट हांगा जाता काय म्हणून ते वाट पळयता काय कितें अशें तरेन दिसता. की जे ट्युरिस्ट हांगा पडलेले पूण तांकां जी एक ट्युरिस्ट तितून एक ट्युरिस्ट आसलेली आनी एक ड्रायव्हर आसलेली, दोगांच आसलेली लेडीज ट्युरिस्ट, तेन्ना ती जेन्ना पडली पूण देवासेवेक हांगा कांय जावना. की हांगा एक देवाचो जागो म्हणून हांगा लोक मानता की हांगा कितें तरी अस्कित जाता आनी ताका लागून लोक हांगा उलयता. पूण जेन्ना ही परिस्थिती पळयल्या दोनूय सायडीचे जे कटडे आसा ते दोनूय कटडे हांगा काबार जाल्ले आसा, रस्तो सपाट जाल्लो आसा, तेन्ना बेगोबेग हांगा दोनूय कटडे उबी करचे अशी मागणी आसा.